गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आणि कालचो दीस आसा पळय तो चवथीचो तुमचो बरो उमेदीन आनी हॅप्पीली गेलो आसतलो आणि त्याच्याच वांगडा घाई गडबडीत बी गेलो आसतलो. की जेन्ना पळय कसलो फेस्टिवल आसता पण तेन्ना न्ही एन्जॉय करपाच्याहून हेचेर न्ही आमचे घाई गडबड चड आसता. भायर सरपाक जाय, रांदपाक जाय, देवालें करपाक जाय, हे ते वाड आयदनां धुय ते सगळीं कामां खूब जाता. एन्जॉय करप मातसो टायम मेळटा. सो म्हाजो कालचोय दीस बीन सामको सकाळचो हाफ तो सामको घाई गडबडीत गेलो. सांजचो मातसो रेस्ट म्हटल्यार कशें जालें 9:30 म्हटल्यार म्हाजें रांदून बी जालें. फक्त शीतूच करपाचें उरलेलें. 10, 10:30 म्हटल्यार शीत बी करून जालें. तेच्या नंतर मागीर भट आयलो, गणपती पुजेक लायलो, स्थापना केली. तेच्या नंतर आरत्यो जाल्यो, जेवण आनी मागीर सांजचो टायम जो आशिल्लो पण तो म्हाजे कडेन मातसो फ्री आशिल्लो. सो मातशें ह्या वर्सा बरो रेस्ट आनी एन्जॉय बी करपाक मेळ्ळें. कित्याक की प्रॉपर प्लॅनिंग आनी प्रॉपर एक्झिक्युशन बी आशिल्लें आमचें तेका लागून. सो तें सगळें केलें. आनी आयचो दीस आयज आसा डे 2 चवथीचो. तर आमगेर आयज आसा सत्यनारायणाची पुजा. तर सकाळची न्ही आतां जाल्यार 8:30 आनी आमकां आतां सगळें रांदून करून कणीक बी करून देवाच्या पुजेक बसपाक जाय सत्यनारायणाच्या. सो हो पळयात आमचो गणपती बसला. आयज आसपाचो तो सांजचो. तर भितर रांदपाची तयारी चालू आसा, दाखयता तुमकां. आनी भायर पावस पडटा. पळयात काल हें पळयात काल न्ही पावसान मातशें बरें केल्लें. म्हळ्यार असो भरपूर पावस पडूं ना. एक 2 तास मागीर सांजचो न्ही बारीक बारीक असो मातसो पडून गेल्लो. पावस नाशिल्लो. आतां पळय सकाळ फुडें पावस येयला. पळोवया कशें कितें जाता तें. हो न्ही हें हांगा न्हिदला. माऊ ओले ताका नुस्तें ना न्ही शिवराक तेसा चाळवला कांयच खायना, जेयना बिना. फक्त नेवऱ्यो बीन तसलेंच कितें तेलाचेंच खाता. सो काल ताका नेवरी बी घालून दवरला. राती नाशिल्लें म्हळ्यार फोगोट्यो लायता न्ही ताका लागून त्या आवाजान भिवून खंय लिपोन रावता. कशें आपयल्यार बी येयना. आयज आनी ते इतले फोगोट्यो बिगोट्यो आसतले रातच्यो ते कशेंय येवपाना आयज. तर चला दाखयता तुमकां. हो आसा भितर म्हाका हेल्प करता. तर हो आमचो गणपती. कालचो जर व्हिडियो कोणें पळोवना न्ही जाल्यार तुमच्या खातीर. सो आनी आमचो गणपती जो आसा पळय तो शंकार बसला. तुमी पळयलाच आसतलो काल. आतां फुलां बी घालतकीर तितलें कळना न्ही ताका लागून. आनी आमच्या गोंयान बी कशें सकाळ फुडें उठून न्हावन धुवन देवाची फुलां बी काडून पत्री बी काडून परत पुजा करून दुसरी घालता पळय. हांगासर तशें ना. ही जी काल फुलां घातल्या पळय ती तशीच आसतली. थंयचेरूच आयज दुसरी फुलां आनी मागीर सांजचो रातचो पावयता आसतना काडपाची. परत सगळें काडून हें तें करनात. आनी ही हांगासर हांवें म्हाजी 5 वायणां लायिल्लीं. सगळें 2 गणेश पड, एक वयर एक सकयल आसा एक पोंदाक. आनी ही काल दिपून रांगोळी घातलेली. ही सगळी आयच्या पुजेची तयारी. आतां सत्यनारायणाची पुजा जी आसा पळय न्हू तेजी तयारी. आनी रांदपाचो प्रोग्राम चालू आसा भितर, दाखयता तुमकां. हां पळयात. हॅलो. सो आसूं दूद वतल्यार बरें. हें काडल्या तोरां काडल्या सांसव करपाक फ्रिजान दवरलेली. सो ती राती न्ही म्हाका डिपांतल्यान काडून नॉर्मल फ्रिजान दवरपाक यादच ना. ती आतां घट आसा केन्ना सुट्टा पळया. हेका म्हणलें मातशे ड्रायफ्रुट्स चॉप कर म्हणून. आनी तूप गरम करपाक दवरला. कणिका ना काजू बी तश्यो घालता. बारीक आसा न्ही त्यो. 2दा कुकर लायलो. दूद तापोवन वतयलें बीन. आनी हेका आयज आमगे छोले चण्याचें तोणाक. सो ताका मिरसांग वांटून दवरल्या. एक फावटी कुकर लावन दवरला. आनीक हे सांसवाक मिरसांग वांटपाक घातले. तितून आतां मिरसांग हळडी पिठो घालून जाय. हेणें सवयीत लायला. तें करून दिता आमी बेगीन बेगीन. आनी रांदून जालें की ना पुजेक बसता तेन्ना मेळटा मागीर तुमकां. 9:45 जालीं. आनी हे पळय रक्षू येयले. रक्षू हाय. रक्षून जोडवी भिजयले. 1, 2, 3, 4, 5 एकारच करूं ना. आनी एकारच हाडून दवर हांगा. ही सगळी आमगे पुजेची तयारी. आतां तुमी हांगसर हें पातळ्या रक्षू. आनी भट हें खंय लायतलो चवय. सो जालें आमचें. एक वायण व्हेलें रे. आमगेर वायण व्हरपा आयिल्लें. वर्सान वर्स अशें करून वायण व्हरपा येता. तें एक वायण दिवप मागीर. आनी हो भोंवन च्या पिता. आतां 9:45. सो न्हांव चल. तूं एकलो न्हावपा उरला. आनी भितर दिपू आसा दाळ करता.
सो आणि आमचे छान बी झाले काय किती दूध सासव केला तोराचे 5 पाना भाजी ताका वयल्यान सोय घालून दवरल्या हे काबुली चण्याची शेवयाची खीर आणि आता मी किती उरला दिकू पातोळी आणि मुगा खिचडी आणि शीत न्ही इतलेच उरला कणीक केला पळय कणीक करून हाडला काडून दवरला तसं कणीक करून दवरला आणि ही च्या पिता लक्षू काय ना खंय लक्षू चपाती खावन येईल का घरा कडल्यान लक्षू चपाती खावन येयल्या आमकां हाडूं ना पळय 2 कसले ते रांदून घेता जालें म्हाजें आनी म्हाजे कडेन फक्त 15 मिनटां आसा ना मातशें मूग लायता मरे कुकरांक मूग लायता आनी तांदूळ शिजो घालता आनी वयता हां सो चलात तर पुजेक बसतना मेळटा मागीर सो पुजेक बसपा खातीर न्ही हांव रेडी जाल्लें आसा मिरराचो मॅस इग्नोर करा फाटल्यान जे तुमकां बॅकग्रावंडान मॅस दिसता तें इग्नोर करा चवथीचें घर सो ताका लागून न्ही सगळ्याक मॅस जावन आसा कितें खंय दवरला कांयच ना पळय हें दाम्पत्याक दिवपाचें सामान साडी आनी तें सगळें थंय आसा कपडे सुकुना भायर स्टँडार काय घालूं मेळना न्ही ताका लागून अशें करून सुकयता हांगासर थोडेशे कपडे हे सगळें आतां जेवणाक भायर व्हरपाचें सामान सगळें न्ही खंयच्या खंय कितें पडलां सो चला तर भटमाम येयलो भायर मातशी पळयता भायर वचून कशें तें म्हाजें जालें रेडी हो बी रेडी जावन गेला आनी कापड हांवूच न्हेसला एकलेंच दिपून मातशें न्ही हेल्प केलें फाटल्यान पीन लावपाक कास नाजाल्यार एवरी इयर न्ही हांवूच न्हेसता आनी कांय ऑप्शन ना न्ही सो रेडीमेड आसा म्हाजे कडेन बट आतां सत्यनारायणाच्या पुजेक म्हटल्यार टायम मेळटा न्ही असं करून रेडी जावपाक जाल्यार कासच मारून बसपाचें नाजाल्यार ऑप्शन ना जाल्यार मागीर न्हेसपाक म्हळ्यार तें रेडीमेड घालपाक जाता गडबड आसा जाल्यार बट आसलेलो म्हाजे कडेन थोडोसो टायम भटमाम येवं नाशिल्लो ताका लागून म्हणलें न्हेसया कास मारून न्हेसता तें सारकें न्ही अशें कशें जालां म्हाजें कापड सांग आतां गडबडीन न्हेसलेलें बरं ना अंगडी आणि तो अंगडी लेट तेंगेले 12 शिवाय जावं बाळू घराकडे आता परत गडबड गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे सुमनयादपि विद्यारंभे विवाहिते प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संग्रहे विघ्नस्तसेन प्रसन्नवदनध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते नेत्रोदकस्मृतः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्वितीयपरार्धे विष्णुपदवाराकल्पे वैवस्वतमनमक्षरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बुद्वीपे कर्तव्ये सत्नामक्षेत्रे बौद्धावतारे दण्डकारण्येषु गोदावर्याः दक्षिणदिग्भागे शादिवासते वर्तमाने व्यवहारिके क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षादतो भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पंचम्यान्वितवद्यवासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभदिवस नक्षत्रे शुभनामयुगे शुभकरणे शुभपुण्यदिने नवकाशको वंशे उत्पन्नः प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः अदार्धेजीवरताम्बरं सुवर्णपुष्पार्धे दक्षिणां धूमरव्याघ्ने महागणाधिपतये कर्पूरगौरं गरुडावतारं गरुडावतारं गजेन्द्रहारं मदनावतं नमामि महागणाधिपतये नमः कर्पूरार्ति शिवदीपं नमरामि अभिविदार्थविद्यार्थं अभिविदार्थविद्यार्थं भूरिभवशरातुरैः सर्वविघ्नहरतस्मै रमणीरसङ्कालं सर्वदेवप्रियं मयन्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् आजं सुराणमहार आजयज्ञे प्रतिष्ठताम् आजं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वौषधि
सर्वौषधिसम्पन्नं सर्वौषधिसम्पन्नं पीयूषदर्शमधु स्नानार्हणे प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर विष्णुगन्धसंयुतं गन्धर्वं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां लक्ष्मीदलितसत्यनारायणाय साङ्गाय सुप्रियादेवताभ्यो नमः स्नानाधिकं चामृतस्मृतिं वासुदेवजगन्नाथाय नमः वासुदेवाय नमः पूजयामि प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः ती अर्याय सती गणपती नैवेद्यं समर्पयामि समर्पयामि मुखवासार्थे म्हणून कमी का कशी पाच प्रदक्षिणा का यानी कानी पापानि तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे लक्ष्मी सहित नमो सुनन्दाय भद्रमूर्ते भद्रपादाय चतुर्भावे सहस्रनाम्ने क्रीडाशाकुरे सहस्रकोटि युगधारि शंभो लक्ष्मी सहित सत्यनारायणाय साङ्गाय सपरिवार देवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मुद्रयामि तत्र चामरागे सर्वे राजोपचार कुसुम्पाय तत्र चामरा काल लेट पावल्या काल तुम्ही येतो म्हणून पळयता राती मामी येऊन वयता की मामी तशी म्हणटाली जाम झाली म्हणून मामी तू हे काढ पान कट्टा पान काढ तो ते हे करता आणि रक्षू कार्पेट घाला ते खुरको उदार में जीव जात नाही आणि बिग कमी जाईल किती करता